कर्याना मन माहिती आमच्या तालुकाची लागीसर यातीच्या मोगान वाटती आमकां भरवशाची केले वते बाग मोरयेचे प्रसूत जावचे आपल्या देवा आवयतली आमकां रावचे सर्वेसांच्या देख जावं सोबच्या भुरग्या संगी कर्याना मन माहिती आमच्या तालुकाची लागीसर यातीच्या मोगान वाटती आमकां भरवशाची पवित्र नदीच्या नावान मेसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफें आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. दूख आमकां दुखयता, दुखां आमची दूख दाखयता. काळजांत आसची खंत बेजाराय मोगाच्या मनशां सांगता वांटून घेतना दुखाचे दाव इल्लीशीपणी निवता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, काळजांत पुंजोवन दवरल्यो सर संती जाणा आसचो जेजू आपल्या कश्टा मरणाच्या साक्रिफिसा विशयान जाणा जावन आपल्या शिसा लागीं आपली भोगणां उसारचें आमी आयच्या वंजेलांत आयकता. पूण हें समजून घेनातले शीस ताका बुजवण दिवंक विसरतात, कित्याक ताणें क्रिस्ता थंय पळयल्लो कुर्साचो क्रिस्त न्हय बगर संवसारी राय क्रिस्त. तर मोगाचेनो, आमी आमच्या जिवितांत कश्टतल्यांक दुखांत जियेतल्यांक सदांय पळयता. ह्या आमच्या भाव भयणीक मोगाचो बुजवणेचो सांगात दिवंक जायशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मौन रावन सरमच्या ल्हान पथकांची आमी दूख धरया. सांगाता म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या गुन्यांव सांगता. मोनाचें थोथणां सारून वायट आदर बरें सांडून हांवें साई पथकाक केल्या हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसून संवाद करी सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somyaka kutkar Krista ka kutkar Krista ka kutkar Somyaka kutkar Somyaka प्रार्थुये. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवो नित्य ओंकार मरयेच्या विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगोवंक आमकां पावय. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
जकरिया प्रवचच्या पुस्तकांतले वाचप. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शन दिसलें. आपल्या हातांत मेजपाचें सूत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? ताणें म्हळें, हांव जेरुसलेमाचें माप घेवंक वेतां. तें कितलें रुंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेतां. तेन्ना म्हजे लागीं उलयतलो तो देवदूत फुडें सरलो आनी ताका मेळूंक दुसरो एक दूत आयलो. ताणें म्हाका म्हळें, धांव आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुसलेमाक पागर आसचें न्हय, कित्याक ताचे भितर मनशां आनी गोरवां व्हड संख्येन आसतलीं. हांवूच जातलो ताचे भोंवती एक उज्याचो पागर, उलयता तो सर्वेस्पोर, आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. सियोनाचे धुवे गायन कर आनी संतोश भरीत जा, कित्याक तुजे मदें वस्ती करूंक हांव येतां, उलयता तो सर्वेस्पोर. त्या दिसा जायतीं राष्ट्रां सर्वेस्पोराशीं येतलीं, तीं ताची परजा जातलीं आनी हांव तुजे मदें वस्ती करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वरकार. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळता. सर्वेस्पोर आमकां सांबाळता. जनगानो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायेलाक दुस्पट्टायलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडाक सांबाळता तसोच तो तांकां सांबाळतलो म्हणा. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्यांच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. तीं सगळीं येतलीं आनी सियोन दोंगरार गितां घातलीं. सर्वेस्पोरान दिल्ली उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. तेद्वा युवकी आनंदान आसतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत कुशाल भरीत जातले. तांचे रुदांत संपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलो. तांणी आपली खण दूख सांडून आनंद भरीत जायशें तांकां बुजयतलो. Alleluia, 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 alleluia. आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडलें. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे आसूं. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू करतलो तें सगळें पळोवन सगळो लोक अजापसायत आसलो. तवळ जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमच्या मतीन बरें कसूं. मनशा पुताक बेगीनच धर्न लोकांच्या हातांत दितले. तो कितें म्हणटा तें शिसांक समजलें ना. ताच्या उतरांचो अर्थ तांचे तावन लिपून आसलो देखून ते तांच्या मतीक गेले ना. तरी पूण विशांत जेजू लागीं विचारूंक ते भियेले. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जें कितें हांव सांगतां तें तुमच्या मोतीन कोंसूं. केदाळा सांगलें एकल्याक समजना, त्या वेळार आमी परत सांगता आनी म्हणटा, जें कितें हांव सांगतां तें तुज्या मोतीन तूं उडास दवर. हांगासर जेजू आपल्या मरणा विशीं परत आपल्या शिसांक कळयता. हाचे उपरांत म्हणटा, बेगीच मनशा पुताक बेगीच धर्न लोकांच्या हातांत दितले. आज नियाळाक काडिल्लो विशय जावन आसा हाती देवान दिल्ल्या साबार देण्या पैकी हात एक. देवान आमकां 2 हात दिल्यात. बरें करूंक, बरोवंक, मागूंक, मागणें करूंक, बेसांव दिवंक, कुमोक करूंक, आतांनी जायतें बरें करूंक साध्य आसा. देवान आमकां एक देणें जावन दिलां, देखून हाता मुखांत हात वापरून आमी खंडीत जावन बरें करूंक शकता. जें कितें आसा ताचें मोल आमकां आसतना समजना. नातल्या वेळार त्या संगतीचो आमकां ताचें मोल आमकां कळीत जाता. जावंक पुरो कोणा लागीं हात ना तांचे लागीं उलयल्यार वा तांचे लागीं वचून आमी तांकां मेळ्ळ्यार हाताचें मोल कितलें म्हूण तांचे लागीं, तांच्या बगलेक, तांच्या लागसर गेल्ल्या वेळार आमकां सडीत मापान समजता. जेजून आपणा विशीं कितलें समजयल्यारी, कितल्या फावटी सांगल्यारी शिसांक तें समजलें ना. हात अनेक रितीन नाश करूंक, सोरूंक, मारूंक, लुटूंक, संबंद तुटूंक की आमी वापरीत. पूण जेजून ह्या वेळार ह्या संगते विशीं जागृतकाय दिल्ली आसा. तुमचो हात पातकाक ओडटा तर, पातकाक कारण जाता तर तो कातन बुडय. हातांत दांडो जावंक घेवं नाका, म्हळ्यार संवसारी संगतीक लबदून रावं नाका, संवसारी अभिलाशा नाका. जेजू तावन जेजून आपल्या हाताचो कसो उपयोग केलो ह्या विशीं जायतीं दृश्टांतां आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटात. तांतल्यो थोड्यो संगती. मनशाच्या हाताक ताणें मान, गौरव मेळ्ळा अशें केलें. हातांनी सुताराचें काम केलें. कुरड्याचे दोळे आपण, हातांनी दोळे आपण परत दिश्ट दिली. हातांनी गूण केलें. पेद्रूच्या सासूमायक जेजून हात धरून उठयलें आनी तिचो हात धरतच तिचो ताप सुटलो. आकुडलेल्या हाताच्या की तुजो हात लांब सोड, तुजो हात लांब सोड म्हणल्यार तो हात गूण जालो. केप्प्यांचे कान, मनशांची जीब जेजून आपल्या हातांनी आपडली आनी जें कितें उणेंपण थंयसर आसलें तें भरतें केलें. कोटकाराक आपण नितळ केलें. जायरान जेजूक सांगलेलीं तीं उतरां, म्हजी तूं मरणाच्या तनीर आसा, तूं येवन आपड. आनी जेजून तिका आपडलें आनी ती गूण जाली. पेद्रू बुडटा आसतना जेजून सांगलेलीं उतरां, जेजून पेद्रूक हात दिवन वयर हाडलो. जाल्यारी ताका हेरांच्या हातांत दिलो. जेजूक हेरांच्या हातांत दिलो. बऱ्या हातांनी केल्लीं कामां शीच लोक समजना जालो. बरें करीत गेलो. हातांनी जायत्या रितींनी बरेंपण थंयसर केलें. जायतीं दृश्टांत आनी जायतीं दृश्टांत आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. पूण बरें करता आसतना ताचो हात हेरांक दिलो. देवान आमकां 2 हात दिल्यात. देवान दिल्ल्या देण्याक आमी अर्गां दिवया. हातांनी बरें करया. बरीं कामां समजूंक हेर लोक जायते फावटी सकना जावंक पुरो. आमी केल्लीं बरीं कामां हेर लोक पळोवंक सकना जावंक पुरो. तर आमी बरें करचें सोडचें नाका. शेवट मतीन दवर. जियेवया देवाची खुशी आमच्या जिणेंत जारी करूंक, बरें करूंक देवाची कृपा आमी मागया. तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार हे वेदीर हजर जाता आसतना तीच कृपा आमी मागून घेवया. आमेन.
आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळ्ळी घे मागता हांव तुजे लागीं पातकी निर्वागी घे मागता हांव तुजे लागीं पातकी निर्वागी भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे मन मागात. हे तुझे चांगले बलिदान आपल्या मनाने बळी महिमेक आमच्या पवित्र सचावाक सर्वस्व मानून घेव. देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा, मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवकार मायेत हांव जल्म घेताना तेजे अवकार पावन विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैंबा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची बेठवणी तुका मानता तसलीं जावं हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नफीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सेवा आसूं. आमचें काळजां उबारुये, आमी सर्वेस्पराक उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुये. वैश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं वाच्या आपोवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदे आसूं. भगवंत हांव कारमरेचो भक्तीन आज आमी उगडास करतांव आनी तेचें दिनवास तेचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखनतांव. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें वर्ती तुजें विस्मिता, सरकाळी मनशां थंय कितली अपरमीत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवेक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तेचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरकार, तांच्या वाखणेक आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र पवित्र दरबाराचा सर्वेस्व सर्व आणि संसार भला तुझ्या वैभवान उंच गीतकाचे जय. सर्वेस्पराचे नावे येता काचे उंच गीतकाचे जय. बापा क्रिस्त तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका देन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवण दस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसूत आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatory. तुझ्या खुर्सानी पुन्हा जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या
sorvondaran amchi sorvon कर. बापा जेजूच्या मरणासोने पुनर्जीवन असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वचिवित सुमडो आणि सोडवण्याची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कुडाने रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तेका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवन पणस बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची खाकुळट कर. प्रत्येक जावन देवदेन बोनिफस बराच्यो आमचो कर्मेलीत याजक 32 वर्सां आदी अंतरलो ताका सस्नाचो विशय फावो कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकुवार मरिया देवाचे माये संगती भगिवन जुजेदीचो पती भगिवन धर्मदूत रक्त साक्षी आविलाचे सांतरेज कुर्साचो सांजवो आनी सर्व कडेन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू होतय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगत घाल जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगत म्हणये. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे राजा कार्य तुझी खुशी स्वर्गात तशी संसारात जावं. आमचे स्वस्वरूप राजधानी आणि आमचे स्वर्गीय तशें आमचे पातकां बोगस आणि आमकां वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेच परास सर्वायटांतले आमकां निवार. देखुणयाची वेतान सबस कायम कांदी सर्गेंचे बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सरा कांतांतलें वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ. तुजी ताणें रास वडसलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माय मगस गुर्तू सावन एकामेकाक पळोवन शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सोम्याक तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन
हांव तुका वेंकून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Sorăsnar sonia, tu-s mozoada, tu-s mochakazan sonia, sădam scărbira. Civita somundo tu, sărghitam devlolo, Saksasnik dziwliwcia, papan to darlo. Tudzie lagi eta to kiedyś Bogiem sola. Tu kasat manta to kiedyś stanem sola. Tuż mozorăsnar somnia, tu-s mozoada, tu-s mochakazan sonia, sădam scărbira. Arănean manakavun purvasmaran paule, उदार सर्गी देणे तुझे तांका ते मानवले. पूण तुझे मा संसाराच्या जीवापासून दिले. तुका जेवतल्याक ते सासणी जीव दितले. तुझ मोजोरसनार सोम्या, तुझ मोजोवादा, तुझ mochakazan soम्या, sădam scărbira. प्रार्थुये. कनवळ्या बापा, भगवंत हांवकार मरे खास समय मान देताना तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणांत दोशी केल्याय. देखून आमी संतोष बरे जाल्या आनी विश्वासान तुका उलो मारता. त्याच संवकार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवंदराची भक्तीपणे साखरे करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुताचे जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार. कार्मेल सायबिनेचे नवेन. ए भगवंती देवाचे माई, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटा. आपणाक चरण दासी म्हूण लेखल्या तुका देवांचाच्या एकल्याच पुताची आवय सावन दिसली. जेजून तुज्या पुतान कुसारून काढताना आमची आवय सावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवश्यनी तुका तांची आवय विशारोतीन म्हूण मानून घेतली. घरच्या आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोणा तुझे परी बळे माये, कथनातले अहंकारी कार्मेलितांच्या आदारा
पाव आमकां एक दर्या सुत्रा म्हूण बरयल्लें आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातीन आनी तेर भरवशान तुज्या कुशीक आमी वेता आनी आमच्यो सगळ्यो गरजो तुज्या मारिफात तुजे मुखार दवरता. संगता म्हणये उगडास कर ए भोव दयाळी अवकारी मरिये, तुज्या आसऱ्याक धांवलो तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सुजलो कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो मन केदेंच कोणेंच आयकूंक ना. या पतेनेन देरकान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. या ओंकारीच्या ओंकारी म्हजे माई तुजे कडेन येता. पत्क्यांनी कंदीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुज्या काकुळतेन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. नमान मुरये कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सेवेक फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये मोपया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये आमा पासून विनंती कर. नमान मुरये कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सेवेक फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये मोपया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये आमा पासून विनंती कर. नमान मुरये कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सेवेक फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये मोपया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये आमा पासून विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. ए भगवंती मरिये कार्मेल राणये, आमच्या वय तूं जावन आसा. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेंतेन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वारांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखणाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. आमची माय सर्गी उलो मारताव माये, आमी तुझी भुरगीं. तूं आमची माय, तूं आमकां जाय, तुजे सरशी येता. विघ्ना आरवारां सुखा दुखा, माय तुजो आदार मागता. विघ्ना आरवारां सुखा दुखा, माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये, तूं आमची माय सर्गी उलो मारताव माये, आमी तुझी भुरगीं. मोगाळ पुत्राचो अंगवार मरिया आशीर्वाद देव आमकां. भगवंत सर्वेन